आज आम्ही पेंटर झाल्या ना काय आम्ही सगळी कामां करता बेतो बेतो सगळे ए झुंबर तर रोकडो काढा. मम्मीन झुंबर घातला सगळे नाही सकाळी फुडें धुवून घातलेले आसा. सो सकाळची नाही 10:30 जाल्या आणि भरपूरशे काम आसा सध्या. हे पळयात फ्रेम्स बीन काढलेले आसा. कालचो व्हिडिओ तुम्ही पळयत आसतलो. सो कालच्या व्हिडिओन भरपूर असे काम झाले पत्र्यांचे बी. तितून हांगसर थोडेसे काम करून घेतले. सो हे गाईज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि सगळी बरी आसपाक जाय. आम्ही बीन बरी आसा. सो आयचो व्हिडिओ नाही मातसो असो लेट जाला म्हाका स्टार्ट करपाक. सो ब्रेकफास्ट बीन जाल्लो आसा. ओवरऑल सगळी कामां करून घेतलेली आसा. मम्मी जी आसा नाही ती किचनान आसा कारण तिच्या जेवणाची तयारी सध्या चालू आसा. तेका लागून सो तिका म्हटलें हांव भायले सगळी कामां करून घेता. आणि काल राती नाही तकली इतली दुखताली. कालचो व्हिडिओ जर तुम्ही पयला आसत नाही जाल्यार तुमकां खबर आसतलें. वतान अशें काम जालें. वतान हांगा वच थंय वच शेडीचें काम आसलें नाही पत्रे घालपाचें. तेका लागून वतान सगळें काम जालें आनी तकली इतली दुखपा लागली. सो बरें हांवें तपतपीत अशें तेल घातला. सो आतां म्हाका न्हांवपाक जाय. सो न्हांवच्या पयलीं म्हटलें ही थोडीशी काम करून घेवया जी उरल्या ती. फ्रेम्स बीन काल आमी काडून घेतलेले. कित्याक काडला तें बीन सांगता फुडें तुमकां. सो न्हांवपाक जाय. न्हांवच्या पयलीं हें काम करया. आनी टी शर्ट जे आसा ना ते आलतू फालतू टी शर्ट घातला हांवें कारण म्हाका थोडीशी पेंटींग करूंक जाय म्हटल्यार कलर करूंक जाय हांगसर. तेका लागून म्हटलें टी शर्ट जर पेड्डेल जालें जाल्यार उडोवपाक बरें नाही. बरी टी शर्टां घातली नाही का दाग पडटा. सो तेका लागून आनी काम करतना मागीर ते टी शर्ट बिशर्ट खंयूय कितें लागता कलर एंड ऑल. तेका लागून म्हटलें आलतू फालतू टी शर्ट घालया. सो दाखयता तुमकां. हे फ्रेम्स बीन काडल्या. सो हांगासले कर्टन बीन काडूंक जाय. धूळ बसली सामकी. मम्मीन हांगासलो झुंबर जो आसलो नाही तो ऑलरेडी काडून धुवून घातला म्हटल्यार सुकपाक घातला. आनी आयचे वेदर जे आसा नाही ते कडक अशें वत आसा. म्हटल्यार सकाळी मातसो असो पावस शिवारलो खंय बट आतां कडक अशें वत आसा. सो चला तर दाखयता तुमकां कितें काम करपाचें. सगळें पेंट्स बीन हाडून दवरले. सो ते मातशें फिनिशींग करूंक जाय. बुरशें जाला तेका लागून. सगळ्यान फेवरेट कॉर्नर जो आसा नाही तो आसा म्हाजो हो पळयात बट्टेची दशा सद्या अशी जाल्ली आसा. सगळे तांबडे तांबडे मातयेचे बीन हात लागले तेका. सो अशें बुरशें दिसता सामकें. सो म्हटलें फिनिशींग करून घेवया तेची कारण पेंट्स आसा नाही तेका लागून. म्हटल्यार हे हूक हांवें ल्हान घेतले. काल आमी ल्हान घेतले म्हटल्यार कपडे सुकत घालपाक. आसा तेजें काम अजून पेंडींग बट इतले हूक बीन ल्हान घेतले हांगसर आनी त्या सायडीन. सो हेका आतां पेंट्स करतले. आनी तेजे उपरांत हांगसर फ्रेम आसले तुमकां खबरूच आसतलें. सो ते कालूच एक्चुली काडून घेतले कारण म्हटल्यार नाही तो म्हणपाक लागलो की हे पडटलें माती पडटली आनी सगळे फ्रेम्स बुरशे जातले. सो ते काडून घेतले. ते फुसून परत लावपाक जाय. आनी हेय बीन काडूंक सोदतालो तो हे फिश दिसता ते बट ते हांवें फिक्स केला. सो म्हटल्यार आसूं न्ही ते काडूं नाका. प्लांट्स बीन एक्चुली काल काडलेली बट आसली तशी परत दवरली हांवें. सो ती बीन काडूंक जाय. तांकां स्प्रे बीन करून परत आसलो तशें दवरपाक जाय. रियल सगळी म्हटल्यार प्लास्टीक ना सगळी रियल प्लांट्स आसा ही पळयात. सो अशे तरेन तांकां मागीर बरो स्प्रे करतले. हे पळयात ह्याने बरे तरेन ग्रो जाता. सो अशे तरेन ही काडूंक जाय मागीर. आनी सायड बाय सायड हांगासले कर्टन जे आसा नाही ते बीन काडूंक जाय म्हाका. हे पळयात हांगसर आसा. सो हे कर्टन काडटले म्हणजे मम्मीक मागीर धुवपाक खूब बरें पडटलें. हांगसर पेंट्स बीन हाडून दवरल्या. आनी भायले वेदर दाखयता तुमकां. हे पळयात अशे तरेन हांगसर काल आमी काम करून घेतले. आतां बरें दिसता सिस्टमॅटिकली सामकें. हे पळयात अशे तरेन. आनी हांगसर आसा हे पळयात. सो चला तर कामांक स्टार्ट करया. आनी वेस्ट टायम करया नाका. आनी भायर कडक वत येयला तुमकां दिसचें ना बट कारण प्लास्टीक मारून घेतलेली आसा तेका लागून. सो चला सगळ्यान पयलीं मातशी हे करून घेता झाडू बीन मारून घेता आनी देन काम स्टार्ट करता. प्लास्टीक मारला नाही प्लास्टिकीन आनी हीट बसता सामकी. इतली गरमी जाता वत सामकें पास जाता. बट ही प्लास्टीक मारलेले पावसूच ना अजिबात पावस ना. आयज सकाळी मातसो कितें सो हे जाल्लो शिवारतालो बट पावसूच ना. बरें जालें एक्चुली. एका हितून आमकां लागून फायदो जालो कारण आमकां मसालो सेकंड बॅच करून घेवपाक खूब इजी पडलें. पावस ना म्हटल्यार खुबशे जाणांची ऑर्डरी पेंडींग आसले. सो तेका लागून खूब बरें जालें. ओके तर चला हो कॉर्नर जो आसा तो क्लीन करून घेता. ओके आनी फुडल्या कामाक लागता.
तर गाईज हांगसर न्हय सगळ्यान पयलीं जितली बी प्लांट्स असली न्हय ती काडून घेतली, सेपरेटली अशी दवरली. कारण म्हटल्यार तेचे पेंट्स बीन पडलो जाल्यार ती पेड्ड्यार जातली, सामकी डॅमेज जातली. आनी म्हाका ती नाका आसली की म्हटल्यार मरो बी शकता न्हय प्लांट्स म्हाजी, तेका लागून ती म्हाका तशी नाका आसली. तेका लागून कॅरफुली हांवें ती सेपरेटली काडून दवरली. आनी तेच्या मागीर म्हटल्यार बाकीचे सगळे जितले बी एक्वेरियमाचेर आसा ते काडून जाल्या उपरांत ब्रश घेतलो आनी ब्रश मातसोसो सगळी कडेन मारून घेतलो. तशें तर न्हय क्लिनींग ही चालूच आसता, विकली चालू आसता आमची. बट आतां कशें हांगसर हांवें वूक बीन ल्हान घेतले, तेका लागून सामकें तांबडेच जाल्ले ते. ड्रील केल्या उपरांत सगळें तशेंच जाता न्हय, तेका लागून म्हटलें ब्रश बीन हे करून घेवया आनी बरे तरेन डिपली क्लीन करून घेवया. आयचो ब्लॉग जो आसा न्हय तो क्लिनिंगेचो आसा, सो बरे तरेन इन्जॉय करा. आतां जेंकां क्लिनींग बीन लायक ना तांकां म्हजे कडेन कांय ऑप्शन ना, कारण खूब दिसांनी क्लिनिंगेचो ब्लॉग हांव शूट करता. बरें दिसता म्हटल्यार आपलें घर क्लीन करपाक, क्लीन दवरपाक कितलें बरें दिसता ना. आनी पूण हें सगळ्यांकूच अशें आवडना. थोड्यांक क्लिनींग खूब लायक आसता, थोड्यांक ट्रॅवलिंग लायक आसता, थोड्यांक रेसिपी आवडटा. वेगवेगळ्या पद्दतीन अशें सगळ्यांक आवडटा. बट म्हटल्यार आयज क्लिनिंगेचो ब्लॉग तुमचे बरोबर शेअर करया. खूब दीस जाले शूट करूंक नासलो. क्लिनींग चालूच आसता तशी घरान, कारण म्हाकाय बी लायक आहा, मम्मीक बी लायक आसा. जितलें घर क्लीन दवरीत न्हय तितलें खूब बरें वायब्स बी बरे येता आनी बरें दिसता घरान सामकें. खूब जाणांक खबर आसतलें, जेंकां क्लिनींग लायक आसा न्हय तांकां खबर आसतलें, जेन्ना क्लीन करून आमी घर सामकें निवळ पळयता न्हय तेन्ना जें सुकून आसता न्हय तें एक वेगळ्या लेवलीचें आसता. सो अशे तरेन मागीर मम्मी येयली, मागीर कर्टन काडपाचें आसलें, सो ती म्हणपा लागली स्टूल धरता हांव, कारण कितें जाता टायल्सांचेर न्हय एकदां स्लीप जाता. कितें आसूं, चेअर आसूं स्टूल आसूं, विना अशें म्हटल्यार विनाकारण हांव डायरेक्ट वयर चडना. मम्मी जेन्ना धरता न्हय स्टूल बीन तेन्नाच चडटा आनी ती बीन म्हाका चडोंक दिना, कारण खबर आसा टायल्सांचेर इतलें स्लीप जाता ना. सो हे कर्टन सगळे काडून घेतले, कारण काल ड्रील केल्ले सगळो डस्ट बीन बसलेलो तेजेर. सो म्हटलें ते वॉश करून घेवया, कारण भायर न्हय कडक अशें वत आसलें. सो मम्मी म्हणपाली समजेच तूं तें तोरण लायलां तें बीन काडून घे, म्हणजे हांव तुका वॉश करून दिता, मागीर लावपाक खूब बरें पडटलें. सायड बाय सायड म्हटलें तेंय जातलें. आनी इतले तांबडे अशे दाग दिसतले ना, सामके वर्स्ट. नाही मेन कामां जी आसा ती जाल्ली आसा. ब्रश मारून घेतलो, सगळें काडून घेतलें. आतां सगळें हांगसर ओपन करून दवरलेलें आसा हांवें. आतां पेंटींग करून घेतलें, म्हटल्यार पेंट जो आसा तो मिक्स करून घेतलें आनी दोनूय सायडीनसून पेंट करून घेतलें, कारण ह्या सायडीन तर भरपूर अशे दाग लागले. हांगसर तरी कमी आसा पूण ह्या सायडीन खूब जाले. आनी कर्टन बीन काडून दिले हांवें मम्मीक. ती म्हणपाक लागली आपूण त्या म्हणसर वॉश करता, कडक अशें वत आसा ना हे पळयात. सो तेका लागून तें बरें सुकतलेंय बीन. आनी आतां हांगसर जें काम आसा न्हय तें करून घेता आनी लास्ट एंडाक मागीर फ्रेम बीन जे आसा न्हय तें पुसून घेता. हेंकाय मातशें अशें आमकां स्टीक बीन लावपाक जाय, बरी ग्रो जाल्या न्हय, सो तेका लागून स्टीक बीन लावन घेवपाक जाय. सो आतां पेंट जो आसा न्हय तो मिक्स करून घेता आनी मागीर फुडलें काम करून घेता. गरमी जाली सामकी, इतलें करता म्हणसर. आनी हे दार बंद केला कारण ही धूळ सगळी भितर वयतली तेका. तर आतां टायम येयल्लो तो म्हटल्यार पेंट जो आसा तो मिक्स करून घेवपाचो. सगळ्यान पयलीं बरें एक कंटेनर घेतलें, तितून म्हटलें पेंट जो आसा तो मिक्स करून घेवया. जितलो जाय तितलोच घेतलो हांवें, कारण फकत म्हाका टचअप करपाचो आसलो. जे तांबडे दाग लागले ना ते म्हाका तशें बुरशे दिसूंक नाका आसले, तेका लागून जितले क्वॉन्टिटीन जाय तितलोच हांवें घेतलेलो आसा. आनी तेच्या मागीर तो बरो मिक्स बीन करून घेतलो. आनी स्टार्टींग हांवें ना एक पेस्ट जो आसा ना तो एका भिंतीचेर असो लावन घेतलेलो, कारण कशें आसता जे प्रोफेशनल पेंटर पेंट करता तेंचो शेड डिफरंट जावं शकता आनी म्हाजो शेड डिफरंट जावं शकता, लायट डार्क. तेका लागून धाकटोसो असो बारीकसो असो पॅच हांवें एका भिंतीचेर मारून घेतलेलो. पयलीं चेक केलो आनी तेच्या मागीर तो बरो लायट असो शेड करून घेतलो. आनी तेच्या मागीरूच हांवें जसो म्हाका शेड प्रॉपर दिसलो तसो मागीर हांवें भिंतीचेर तो हे करपाक स्टार्ट केलो. एक्चुली इजी आसा, तशें कांय व्हडलेंशें ना. आनी सायड बाय सायड मम्मी म्हाका हेल्प करताली, कारण लॅडर सुद्दां कशें जाता एकदां स्लीप जातात, सो ते रिस्क आमी घेयत ना, कित्याक खबर आसा ना. आनी ऑलरेडी 2-3 फावटी म्हाका एक्सपिरियन्स गावल्लो आसा लॅडर वरसून सुद्दां. सो तेका लागून मम्मी अशी धरून रावताली. आनी हांवें म्हणजे कितें टचअप आसलें तें करून घेतलें. टचअप करून जाल्या उपरांत इतलें बरें दिसतालें ना, सुपर्ब सामकें. सो सगळ्यान पयलीं जी ही आसली माती आसली ना ती मातशीशी आसली थंय, ती म्हटल्यार रिमूव करून घेवया, म्हणजे कितें आतां कलराक ना जाल्यार प्रॉब्लम जाता, तांबडोच जाता सामको कलर. सो तेका लागून अशे तरेन करून घेतलें. तुमकां लायक जातलो हो ब्लॉग, आय नो.
कितें तरी वेगळें पळोवपाक गावता. डेली रुटीन आनी कितें अशें रेसिपी बीन आसता. सो आयज हो वेगळ्या पद्दतीन ब्लॉग म्हटल्यार तुमचे बरोबर शेअर करुया. आनी हो ब्लॉग शूट करतना म्हाका खूब बरें दिसतालें. आनी हें जें काम आसा तें सुद्दां करतना तितलीच मजा येताली. आपल्या घरांतलें काम करपाक कितलें मजा येता न्हय. आनी स्पेशली अशें कितें आर्ट एंड क्राफ्ट जर तुमी करता न्हय जाल्यार एक वेगळेच पद्दतीन मजा येता. स्पेशली घरान जर तुमी कितें डॅकोर बीन करता न्हय जाल्यार म्हाका तर खूब एक्सायटमेंट आसता. आनी प्लस तें करपाक तें केलें उपरांत सुद्दां आनी तें केन्ना जाता कंप्लीट अशें म्हाका जाता. सो हें काम करतना भरपूर डस्टींग विस्टींग जाल्ली. सो ती तर वेगळीच आसली क्लीन बीन करपाची. आतां थोडीं जाणां अशीं म्हणटलीं तुमकां क्लिनींग बीन करपाक बेजार येयना काय. सो खूब लायक आसा म्हाका. सो गायज सद्या हातीची कंडिशन अशी आसा ही पळयात. एका सायडीन करून घेतलें हांवें, फिनिशींग केलें मातशें ओके. कारण प्रॉपर काय आमी प्रोफेशनली पेंटर न्हू. सो जशें जाता न्हय तशें करून घेतलें. आनी आतां दुसरे सायड कारण सगळ्याक न्हय माती बीन पडली, ड्रील केलें न्हू काल तेका लागून दुसऱ्या सायडीन आसा आतां. आनी बाकी मदीं खंय अशें हें जालां न्हय थंय हांव फिनिशींग करून घेता. सो कलर मातसो म्हटल्यार पेंट मातसो हें करून घेतलो, दाट आसा न्हय तो तेका लागून. सो हांगसर मातशें दिसता रेड कलर तें मातशें करून घेता. घोडो न्हय मम्मीन धरलेलो कारण ती टायल्सांचेर भंय दिसता न्हय स्लीप जाता एकदां घोडो तेका लागून. म्हटल्यार लॅडर जी आसा न्हय ती धरलेली. सो ती कारण एकल्याक अशी चडोवंक दिना, ती धरतातूच ओके. सो हे जे आसा न्हय ते कंटिन्यू करता हांव आतां. आनी हातीक लागला सगळो पेंट. तेकाच लागून असले टी शर्ट्स बीन बरे, कारण असलेच कपडे घालपाचे, बरे कपडे घालून करता न्हय. इपयात मम्मी आसा, हाय येलो करतली, हाय येलो सारखें करा मम्मी हाय. सो गायज तुमकां हाय करता मम्मी. आयज आमी पेंटर जाल्या ना गे. आमी सगळीं कामां करता, बेतो सगळें सिमेंट बीन घालूंक जाय जाल्यार तें बीन सांगा आमकां. आमी सगळीं कामां एक्सपर्ट. आतां जालें न्हू, बरें दिसता न्हू. सो त्या सायडीन करून घेवया मागीर. पयलीं हांगसर मातशें तावडे दिसता न्हू ते करता. सो तेका लागून असली टी शर्टां कोता मागीर दिवची पडटा. चला हय मारता हांव तें तुजें काम कर. माझं काम करें पुसपाचें ना. सगळें मॉप मारून घेवपाक जाय मागीर. आनी अशी म्हणटली थोडीं जाणां की क्लिनींग करपाक तुमकां डेली बेजार येयना काय म्हणून. तर ना, बेजार येयना म्हाका आनी मम्मीक अशें आसता. आनी अशीं बरीचशीं मनशां आसतलीं जांकां घर सामकें निवळ जाय, सामकें मातशें सुद्दां कितें हें जालें जाल्यार तांकां लायक ना. सो आमचें बीन तशें आसा. आमकां सिस्टमॅटिकली कपडे आपल्या जाग्यार आसूंक जाय, बाकीच्यो गोश्टी आपल्या जाग्यार आसूंक जाय. आनी ते जो मेरेन आपल्या जाग्यार पडना सिस्टमॅटिकली तो मेरेन आमकां तर न्हीद पडना. एक टायम न्हय अशें जाता, म्हाजें आनी मम्मीचें तर सांगता, बाकीच्यांचें खबर ना. एक टायम अशें आसता जे गोश्टी आपल्या जाग्यार पडना तो मेरेन आमकां जेवण खाणाचेर लक्ष नासता. एकदां ती गोश्ट जाली, प्रॉपर आपल्या जाग्यार सेट जालें, क्लिनींग जालें, मागीर सुशेगाद जाय तशें जेव येता. बट एक टायमार अशें जाता जेवण नासल्यार जाता पूण क्लीन आसपाक जाय. सो हांगसर मम्मी सुद्दां म्हाका हेल्प करताली. कारण बारीक काम करपाक गेलें न्हय का खूब जाता मागीर तें. स्टार्टींग हांवें जस्ट टचअप करतलें म्हणून चिंतलेलें, बट टचअप करता भरपूर जालें तें. आनी एक्वेरियमाचेर मातशे दाग बीन पडले. सो ते म्हणपाक लागली मम्मी क्लीन करून घेता सायड बाय सायड. तूं बाकीचे जे कितें टचअप आसलें ना अशें बरेच कडेन हांवें टचअप करून घेतलेलें, अशें ना की हांगाच. सो हांगसर मम्मीन एक्वेरियम असो क्लीन केलो. आनी देन मागीर दुसरे कडेन हांगसर कितले बुरशे दाग लागलेले ते सुद्दां क्लीन करून घेतले. बरें दिसना तें एक्चुली, सामकें अशें पळोवपाक बीन स्वताकूच बरें दिसना. सो एक्चुली जालें अशें की हांवें टचअप बीन करून घेतलें, जेवलें बीन. आनी परत आसलें तशें न्हय, हांवें तें आनी येयल्ले आमगेर हेल्पाक. सो तेंच्यांनी परत असले तशें हात लायले. सो म्हाका ते डबल वावर जालो. परत हांवें ते टचअप म्हटल्यार ओवरऑल हांवें हांगसर 3-4 फावटी टचअप करून घेतले. कारण परत न्हय दाग लागलेले. कारण ते हे घातलें न्हय हांवें, हूक घातले, ताका दोरयो बीन घालून घेतलेले तेका लागून. सो गायज हांगसर न्हय टायम जाल्लो आसा 2 आनी आतां खंय तरी हांव व्हिडिओ जो आसा न्हय तो कंटिन्यू करता. आनी फेस बीन पळय म्हजो फेस खंय हात बीन पळय कशेंच जाला. हे पळय
अशें दाखयता तुमकां हात पांय कसो जाला तो. सो सद्या न्हय व्हिडिओ कंटिन्यू करूंकूच नासलो, आतां कंटिन्यू करता. हांगसर टोटली सगळो टचअप जाल्लो आसा, बेस्ट दिसता आतां. आनी तेच्या उपरांत हांगसर हो पळयात ते सायडीन टचअप केल्लो आसा. हे जे लायला हांवें न्हय ते कपड्यांचे दोरयो हे करपाक, पायपां मागीर घालतले, सद्या दोरयो टेम्पररी घालून दवरतले. आनी तेच्या भायर म्हटलें हें काम काडलाच न्हय, सो ताका लागून म्हटलें हॉलान बी मातसो कलर खंय गेला न्हय डायनींग टेबल रुमान बीन, तो म्हटल्यार टचअप करून घेवया. सो ताका लागून टायम जालो. हे पळयात आतां सद्या सोफा कडेन बीन टचअप करप चालू आसा. म्हटल्यार कितें जाता, चेअर बीन सपोज लागली ना, आतां कोण येयलो चेअर बीन लागली जाल्यार ते वयता न्हय. सो ताका लागून म्हटलें ते गेला खंय न्हय थंय टचअप करून घेवया. हांगसर बरें जालें न्हू मम्मी आतां. आणि मारले म्हणून बरें जालें. सो चला दाखयता तुमकां कशें तरेन टचअप करून घेता ते भितर. आनी पोटाक इतली भूक लागल्या ना, तितून जस्ट नाव ना एक सोयर येयल्लो आमचो. सो थंय मातसो टायम गेलो, तेच्या वांगडा बसता हे करता हांगसर. सो सोडून जाला. चला तर काम जें आसा तें कंटिन्यू करया. कारण एक्चुअली हांवें चिंतलेलें हें सगळें करतलें आनी मागीर फ्रेश जातलें, बट फ्रेश जावपाक मेळचें ना. तशेंच जेवतलें हांव ह्याच अवतारान जेवतलें. कारण मागीर गेटीकूय म्हाका कलर करूंक जाय सांजच्या टायमार, ताका लागून प्लॅन सगळो चेंज जाला. चला दाखयता तुमकां कलर घेवन वयता टिचर. सो अशे बरेचशे जाग्यार हांवें टचअप करून घेतलेले काल, कारण हॉलान आसले डायनींग टेबल रुमान. जेन्ना घर प्रवेश केल्लो तेन्ना खंय ना खंय जेवण बीन केल्लें न्हय भरपूर क्वॉन्टिटीन, सो ताका लागून ते मातशेशे दाग बीन पडलेले. सो ताका लागून म्हटलें टचअप करून घेवया. केलेंच न्हय, स्टार्ट केलें जाल्यार एकदमूच फिनीश बीन एकदमूच जावपाक जाय. मातशें काम ते लायक ना म्हाका. केलें जाल्यार एकदमूच आसपाक जाय, जाता ते एकदमूच जावपाक जाय. परत परत ते सोफा मागीर हांगा शिफ्ट कर, थंय शिफ्ट कर, हे टेबल काड, ते करच्या परस ना एकदमूच जाता तें बरें. आनी हांगसर जेवपाचो टायम सुद्दां जाल्लो, तितून सोयरी बी येताली, कोण कोण मदीं येतालो. सो मदीं ब्रेक बी पडटालो. तरी बट हे फायनली हांवें फिनीश केलें. आनी तेच्या मागीर हॉलान बीन थोडोसो टचअप करून घेतलो. सो जाता इतलें तुमचे बरोबर शेअर केलें. मदीं मदीं एंगल बी सेट करचो पडटालो व्हिडिओचो कसो कितें तो. बट फायनली अशे तरेन टचअप जाल्लो आसा. आनी कसो आसा कमेंट करून सांगात. प्लास्टीक घालुया. सो हे गायज, तर कालचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो आयज हांव कंटिन्यू करता. काल न्हय कंटिन्यू करूंक गावूंकूच ना. क्लीन बीन करता मातसो बरो टायम जालो. आनी तेच्या मागीर म्हाजी मावशी बीन येयल्ली. सो ताका लागून न्हय व्हिडिओ थंयच उरलो. सो म्हटलें आयज कंटिन्यू करया. आनी आतांय बीन सकाळी एक ब्लॉग हांवें शूट केला. आनी तेच्या उपरांत हो ब्लॉग म्हटल्यार आतां कंटिन्यू करया, नाल्यार तो थंयच उरतलो न्हय ताका लागून. आनी आयज खूब दिसांनी पावस येयला. म्हटल्यार खूब दिसांनी पावस पडटा. इतली गरमी जाताली भयंकर सामकी. सो वेदर दाखयता तुमकां. हे पळयात आयचें वेदर इतलें बरें दिसता ना. बारीक बारीक पावस शिंवारता. आनी ह्या सायडीन भरपूर असो काळोख केला सामको. जावं आतां पावस येवनी एकदां, कारण आनीक पांचशे आसना गरमेन. लोकांक आतां उदक सुद्दां ना सामकें. आमकां तर हांगसर उदकाचो प्रॉब्लम ना, बट बाकीच्या गांवांनी इतलो सद्या उदकाचो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. उदक ना सामकें. आनी जे कोण शेत करता तांकां सुद्दां उदक ना. सो येवनी पावस म्हणटा तशें. बट एक्चुली पळोवंक गेल्यार आमचीच खंय ना खंय फॉल्ट आसा ती. आमी झाडां बीन आतां कट करता न्हय, ताका लागून आमचीच मिस्टेक आसा एक्चुली ती. ताकाच लागून खंय ना खंय पावस ना. फर्स्ट टायम अशें जालें दिसता. कावळे बीन खूश जाले पळयात. आनी घरान न्हय सारको सेटअप केल्लो आसा. म्हटल्यार आसले तशी झाडां बीन सगळें पेंट करून सगळें. सो दाखयता तुमकां मागीर. ओके. आनी मम्मीन जेवण बीन केल्लें आसा. बरें दिसता भायर जाणा, इतलें थंड दिसता जाणा. खूब दिसांनी थंडाय येयली सामकी. सो मेन म्हटल्यार आमची सगळीं कामां जालीं. मसाल्याचें काम जालें, हे शेडीचें काम जालें. वर तांकां वर पिशेत ते सामकें खरें मम्मी बरोबर ना. पिशेत गे ते. सो बरी कामां जाली सामकी. आनी बरो येयल्या बरो, भरपूर असो पावस येयल्या बरो सामको. हे पळयात झाडां बीन खूश जाली मातशीशी शिवल्लो म्हटल्यार पावस. दंपर जाली ऑलमोस्ट. एक बीन कितें जालां आसतलें, 12:30 एक कितें तरी जालां आसतलें. टायमींग एक्झॅक्ट टायमींग खबर ना म्हाका. सो हांकां पावस लागलो. हांकां सगळ्यांक आमच्या मेंबरांक पावस लागलो. पळयात आमची खूश ती. तांकांय मातशी थंडाय येयली.
आनी हे पळय जे शेडीचे काम करून घेतलेले ते बरें जालें न्हू टायमार सामकें काम जालें आतां प्रॉब्लम ना सामको उदक बी बरे तरेन पास जाता आनी नीट एंड क्लीन दिसता सामकें पयलींचे मातशें बुरशें दिसतालें बट आतां बरें क्लीन दिसता कितें जाता न्हू हांकां कितें पावस लागलो कितें गे तिगांयकू हांकां पावस लागला असला ना उडक्या मारता सामकें आनी पावसान हांगसर बरो काळोख केला खूब दिसांनी काळोख केला असो सामको पोवपा सारको आतां आनीक काळोख केला हे सायडीन बरो येयल्या पुरो सामको तुटोन असो पावस सामकी झाडांय खूश आमी खूश सगळीं खूश जेंकां उदक ना तेंकांय बाबड्यांक उदक मेळोनी कितें म्हणटा तुमी बरोबर ना एक्चुली झाडां बीन आमी कट करता फर्स्ट टायम अशें जालें की आख्खो जून जो आसा तो असोच गेलो अजिबात पावस ना फर्स्ट टायम अशें हांवें जाल्यार पयला नाल्यार स्कूल बीन काबार म्हटल्यार स्कूल बीन स्टार्ट जालें काय इतलो पावस झडटालो सामको आमकां एकदां ना आमच्या टायमार बीन आमकां बेजार येतालो सामको म्हटल्यार स्कुलान बीन वचून आमच्या टायमार सामकें सो पळोवया आतां पावस कितें करता तो एटलिस्ट आयज येयल्या पुरो भरपूर गरमी जाता भयंकर सामकी गरमी जाता पांचशास काबार जाल्या गरमेन सामकें तर दाखयता तुमकां घरान वचून कशे तरेन सेटअप केल्लो आसा परत आसलो तसो हांवें टँका कडेन म्हाजो फेवरेट कॉर्नर कसो क्लीन केलो पेंट बीन आसलो तसो परत केलो काल राती सगळे कर्टन बीन वॉश करून घातले आमी बरें काल वत आसलें ना ताका लागून बारीक बारीक वॉश मारता सो दाखयता तुमकां चला घरान या तुमकां कितें जाता तें पळयता ती गायकू आं जर एकलो हो पळयात कश लागलो चल दुसरें तें पळयात थंय आसा तेजे बाबड्याचें कामूच डिफरंट हे उडोवपाचें तें उडोवपाचें तेजें काम असलें आसता पळयात मोडून तोडून उडोवपाची कामां हेजी सारणेचे हीर कोण उडयता तें पळयता म्हणजे झाड कोणी मोडून उडयलें तें पळयता आं कितें चल सुबेस आं आनी एकलो थंय बसला तव्यात अशे तरेन हेंची कामां चालू आसात चल मम्मी आपयता चल चल बरोच पावस येयलो सामको तुमकां व्हडल्यान आवाज येतलो पत्र्यांचेर भरपूर पावस येयलो बरी थंडाय येतली सामकी भायर बसता आवाज येवचो ना कारण पावस पडटा न्हू तेका लागून बरो येता बरें उदक बरें पास जाता तेच पळयतालें हांव हांगसर बसून हे पळयात हांगसर काल अशे तरेन हांवें न्हय फिनिशींग केलें सगळें तितलें दिसना आतां आनी परत आसलें तशें न्हय झाडां बीन सेटअप केली हे पळयात सकाळीं तांकां बरें उदक बीन घातलां हे न्यू एक हांगसर एड ऑन केल्लें आसा तेच्या मागीर अशे तरेन हेजेर मातसो कलर पडलो सो करूंक जाय ताका वलो कपडो म्हटल्यार वलो हे मारूंक जाय उपरांत हांगसर अशे तरेन आसले तशे फ्रेम जे आसा ते सेट केले आनी बाकीचे हांगसर एक जस्ट कर्टनाचो कपडो घातलो हांगसर हे पळयात आनी बाकीची झाडां जी आसा ती अशे तरेन आसा सो हे पळयात